रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आयज एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्ल्या। पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोवचे पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतकाच्या न्यूज रूम अपडेटान येवकार। आयज पुराय गोंयांत कितें घडला, घडामोडी घडला, त्याच बरोबर देशात जी परिस्थिती चालू आसा ती तुमकां खबरच आसतली। हाचेर आमच्या डेस्क तशेंच रिपोर्टरांनी कितें बातम्यो केला हाचेर आमी एक ल्हानसो उजवाड घालया आमच्या ह्या न्यूज रूम अपडेटांतल्यान। सध्या देशात तशेंच पाकिस्तान आणि भारता मदीं जे तणावाचें वातावरण आसा तातूंत शस्त्रसंधीचें जें उल्लंघन जालेलें आसा पाकिस्ताना कडल्यान, ताका लागून देशभरांतल्यान वेगवेगळ्यो टिका पाकिस्तानाचेर जायत आसा। कोण म्हणटा कुत्ते की पूछ टेडी की टेडी, जाल्यार आनीक कितें कितें अशें आरोप प्रत्यारोप पाकिस्तानाचेर जायत आसा, वेगवेगळी टिका। पूण गोंयांत सध्या कितें घडामोडी घडल्या त्याच बरोबर पाकिस्तानाच्यो आणि देशभरांतल्यो ज्यो कितें घडामोडी आसा ताचेर आमी एक बारीकसो उजवाड घालया आमच्या गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान ह्या न्यूज रूम अपडेटांतल्यान। सगळ्यात पयलीं ह्या गौरेशा कडेन, गौरेशान कितें बातमी केला ताका विचारुया। जशें तुवें सांगलें की सीज फायरिंगेचें काल उल्लंघन जालें। सगळ्यात पयलीं 5 सुमार काल दोनूय देशां मदीं एक म्युच्युअल अंडरस्टँडींग जाली आनीक तितून ट्रंप जो अमेरिकेचो प्रेजिडेंट आसा तेणें अनावन्स केलें सोशल मिडियाचेर की सीज फायर एग्रीमेंट जाल्लो आसा म्हणून दोनूय देशां मदीं। म्हणजे दोनूय देशां मदीं जे गोळीबार आसात ते जावपाचे बंद करतले, हेजे फुडें बंद करतले म्हणून काल 5 सावन हें जालें, एग्रीमेंट जाल्लो। तरी आसतना एक 2-3 वरां अशीं गेलीं की सीज फायरिंगाचें उल्लंघन पाकिस्ताना वटच्यान जावपाक लागलें। पाकिस्ताना वटच्यान खुबशे अशे ड्रोन्स इंडिया सायडीक येवपाक लागले। मागीर त्या फाटभुंयेचेर इंडियेचे जे ऑफिशल्स आसात तेणी हाय लेवल मिटींग घेतली आनी एक मिटींग घेतले उपरांत मागीर पाकिस्ताना वटच्यान हो सीज फायरिंग आसा तो बंद जालो। आनीक आजून पर्यंत आयज फूल दिसा पर्यंत आजून पर्यंत सीज फायरिंगाचें उल्लंघन जावना। सो हे सगळे फाटभुंयेचेर आतां राहुल गांधीन आनीक तसोच काँग्रेसीचो प्रेजिडेंट जो आसा खरगे हेणी दोगांनी मोदीक एक पत्र बरयल्लें आसा आनीक ह्या पत्रान तेणी मागलेलें आसा की तांकां एक स्पेशल पार्लमेंटाचें जे सेशन आसा ते स्पेशल एक आपोवचें म्हणून। स्पेशल हो जो पहलगाम एटॅक जाला आनीक ऑपरेशन सिंदूर हें जें केलां तेजे बद्दल सगळें डिस्कशन जावपाक तेणी असो मेन असो प्रश्न हितून घातलेलो आसा की हे सगळे जे घडलां काल जे सीज फायरिंग एग्रीमेंट बी जालो तितून भितर जो अमेरिकेचो प्रेजिडेंट ट्रंप आसा तेणी अनाउन्समेंट कित्याक केलो हेचेर डिस्कशन पार्लिमेंट सेशनाक जावपाक जाय म्हणून। सो तेजी अशी मागणी आसा आनीक तेणें अशें हें पत्र बरयल्लें आसा। ही एक बातमी जाली। आनीक दुसरी बातमी म्हणटा ती स्मार्ट सिटीचें जें काम पणजे चलता तितून भितर आतां 30 तारीख पर्यंत डेडलायन जातली। पूण हे स्मार्ट सिटीची ही जी प्लॅनिंग आशिल्लो ह्या प्लॅनिंगान खंय पिवपाचें उदक जे दनपारचो टायम आसता ते दनपारच्या टायमार खुबशे अशे लोक पणजे शहरान आसतात पूण खंयच अशें फ्री ऑफ कॉस्ट उदक पिवपाचें जें आसा तेजी सोय स्मार्ट सिटीन केल्ली ना। समज सर्वसामान्य मनशाक समज तान लागली आनी उदक पिवपाक जाय जाल्यार ताका एक पयशे दिवन उदकाची बाटली विकती घेवची पडटा, तशेंच ताका सॉफ्ट ड्रिंक बीन अशें कितें विकती घेवची पडटा। पूण फ्री ऑफ कॉस्ट जें उदक आसूंक जाय आशिल्लें तें खंयच पणजे शहरान ना। सो हेजेर आमी उजवाड घातलेलो आसा आनी हेजेर लोकांची प्रतिक्रिया कितें आसात। सो हो एक स्पेशल रिपोर्ट असो केल्लो आसा, हो तुमी आयज सांजे 7 वरांचेर पळोवंक शकतले। थँक्यू। सो अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हांच्यांनी मध्यस्थी करून कित्या खातीर हो निर्णय घेतलो, त्याच बरोबर आमकां विश्वासात घेवन
सर्वपक्षीय एक बसका जावपाची गरज आसा अशी मागणी काँग्रेसीन केला, मल्लिकार्जुन खरगेन तांचे कडेन केला. तांच्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीक पत्र बरोवन अशी मागणी केला की सगळ्या पक्षांक वांगडा घेवन विश्वासात घेवन आमकां ही सगळी माहिती दिवची. जें कितें चल्लां ऑपरेशन सिंदुराच्या सुरवाते पासून जी कितें घडामोडी घडत येयला आतां मेरेन ताचेर एक आमकां विश्वासात घेवन सगळी जाणविकाय हाडून दिवची अशी तांच्यांनी मागणी केला. फुडें या आमी उत्तेजन कितें बातमी केला ताका विचारया. फाटल्या शिरगांव जात्रे वेळार चेंगरीत 6 जाणांक मरण आयिल्लें आनी ताच्या उपरांत जे आदली समिती आसा ती आतांच्या समितीचेर आरोप प्रत्यारोपांच्या दोगांय मदीं चालू आशिल्लें आनी आतां जी आसा आतां तेच्या बद्दल एक नवी अपडेट आसा ती म्हळ्यार ह्या फाटभुंयेर आतां जी देवस्थान समिती आसा तांकां जाग आयल्या आनी तांच्यांनी जी दुर्घटनेक लागून जी दुर्घटना जाली ताचो उपाय म्हण धोंडांक आतां नांव नोंदणी करची पडटली. तांच्यांनी आपलें वळखपत्र आसा, वळखपत्राचे पुरावे आनी 2 पासपोर्ट सायज फोटो थंयसर तांकां दिवपाक सांगल्या. आनी हे विशीं तेंच्यांनी आयज जी आसा ती नोटीस जारी केल्लेली आसा. ही एक अपडेट म्हत्वाची जाली. आनी दुसरी जो एक स्पेशल स्टोरी आसा ती म्हळ्यार सत्तरी डोंगुले ठाणे पंचायतींत मोठ्या प्रमाणात एक आंब्यांचे राकेश सिंह आणि मोठ्या प्रमाणात आंब्यांचे उत्पन्न घेतला. ताणी आपल्या बागायतीत आसा ते 26 तरेचे आंब्यांच्यो प्रजाती लायिल्ल्यो आसात आनी अंदू ताका मोठ्या प्रमाणात पीक मेळिल्लें आसा. तिसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार विलियन वाठारांतले जे सांगे विलियन वाठारांतले शेतकार जे आसा ते 2 वेवसाय करतात. एक म्हळ्यार शेती वेवसाय आनी दुसरो म्हळ्यार दूद वेवसाय. आनी दूद वेवसायान तांकां कसलोच फायदो जायनाशिल्ल्यान ते सांगतात. सरकार आर्थीक मजत करतात मात गोवा डेरी कडल्यान तांकां कसलोच फायदो जायना, कसलीच सुविधा तांच्या कडल्यान तांकां उपलब्ध तांच्यांनी करून दिवंक ना. सो तांच्यांनी खंत उक्तायल्या. ह्यो 3 बातम्यो तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. येस गौरीश. तर सांग्यार विलियन हांगासर जे दूधकार आसा तांकां गोवा डेरी कडल्यान कसलीच मजत मेळना अशी बातमी ताणें केल्या. त्याच बरोबर आंब्याची एक स्पेशल स्टोरी तुमकां बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली. फुडें ह्या ऐश्वर्या कडेन. मडगांव नव्या मार्केटात सुरक्षेच्या दृश्टीन कसलीच उपाययोजन केल्ली ना. उजो वा हेर आपतकालीन परिस्थिती हाताळप तांकां शक्य ना. देखून सरकार तशेंच संबंदीत प्रशासनान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी मडगांव नव्या मार्केटांतल्या दुकानधन्यांनी केल्ली आसा. तशेंच दुसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार मोर्जी पंचायतीच्या ग्रामसभेत आयज म्हत्वाच्या विशयांचेर चर्चा जाली. रशियन भाशेंत आशिल्ल्या सायनबोर्डाचेर कारवाय करतले अशें सरपंच पवन मोर्जे हांणी सांगिल्लें आसा. देखून हे ग्रामसभेत उदकाची समस्या तशेंच रस्तो रुंदीकरण सारकेल्या हेर विशयांचेर चर्चा जाली. तशेंच तिसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार बाळी पंचायतीच्या वॉर्ड नंबर 1 अर्दवट आशिल्ली कामां तशेंच खर्चाचो हिशोब दिवचो असो बोवाळ लोकांनी केलो. ह्या बोवाळाक लागून बाळी ग्रामसभा आयज तहकूब केल्ली आसा. तशेंच फुडले ग्रामसभे पयलीं हे विशीं सविस्तर म्हायती दिवची अशी लोकांनी भुमिका घेतिल्ली आसा. ह्यो 3 बातमी सविस्तर 7 वरांचेर पळयात. ह्यो बातमी तुमी मुजरत 7 PM ह्या बुलेटिनान पळयात. तशेंच आमदार विजय सरदेसाय हाणें मार्लेम हांगासर वचून जी दोंगर पोरूची घडणूक घडलेली, दोंगराच्या पावसान कोसळिल्ली आनी ताका लागून निवासी बिल्डिंगेक काय थंय नुकसाण जाल्लें. सो ह्या वर्सा 1.5 कोटी रुपया खर्च करून तांच्यांनी ही राखणे वणत बांदपाचो थंय सुरवात केलेली आसा. ताची ताणें पळोवणी केली. त्याच बरोबर थंय ती पळोवणी करता आसतना ताणें सोनसड्याचेर लेगीत खूब टिका केलेली आसा. सोनसडो म्हटल्यार हें पोस्ट ऑफीस जाल्लेलें आसा. थंय जो कोयर येता आनी तो भायल्या भायर ट्रान्सफर जाता दुसऱ्या प्रकल्पांनी अशें म्हटलेलें आसा. तशेंच ONGC जो प्लांट येवपाचो आसा ताका थळाव्यांक आनी फातोर्डेच्या जनतेक विश्वासात घेतल्या बगर आमी तो प्लांट हांगासर हाडपाक दिवचे ना अशें विजय सरदेसायान टिका केलेली आसा. दुसरी गजाल म्हणजे जे शस्त्रसंधीचें उल्लंघन जालें ताचेर आमचो गोंयचो एकटो राजस्थानी वेपारी तो आपल्या गांवांत गेलो तेन्ना थंय जेन्ना तो राजस्थानाक गेलो तेन्ना हे प्रत्यक्ष ताणें अणभव जे आसा ते हल्ल्याचे तेणें आपल्या दोळ्यांनी पळयले आनी ताणें एक स्पेशल व्हिडिओ करून आमच्या गोमंतक TVक धाडिल्लो आसा. जेन्ना आतां हे शस्त्रसंधीचें उल्लंघन जाल्लेलेंच आसा, भारतान लेगीत कितें तरी आपल्यो अटी दवरून हो करार मान्य केलेलो, पूण खंय तरी आतां पाकिस्तान परते हल्ले करपाक लागले अश्यो जेन्ना बातम्यो येता तेन्ना आतां भारत हेजेर फुडें खंयची भुमिका घेतलो. सिंधू जल वांटप जें आसा ताचेर भारत ठाम राविल्लो आसा. त्याच बरोबर तांच्यांनी म्हटलेलें की खंयचोय हल्ले जर भारतांत जाले जाल्यार ताका आमी सडेतोड जाप अशी दितली, आमी तें युध्द मानून आमी प्रती हल्लो करतले म्हणून. सद्या आतां ह्या गजालीचेर आमकां सगळ्यांक सतर्क रावपाची गरज आसा.
आणि ह्या सगळ्या अपडेटां खातीर तुमी पळयत रावात गोमंतकाचें बुलेटीन आणि अपडेट्स. कॅमेरामॅन नितीन बरोबर हांव गौरीश परबामणकर. हे न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटीन मुजरत पोवचे. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.